शॅडो काउन्सिल फॉर मारगांव हांच्या मार्फत आम्ही नोटिसीस इश्यू केल्ले आसा चीफ ऑफिसर आणि चेअरपर्सन मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाच्या. हांकां आमी नोटीस इश्यू केला की जे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एजन्सीज आहा, 2 एजन्सीज आसा. एक ग्रीन ग्लोब सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हण फातोर्डाचो आणि एक बापू एनवायरमेंटल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन पोंडाचे. सो ह्या दोन्ही एजन्सीक हाजे फुडें कसलोच पेमेंट करचो न्हू म्हण फॉर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन. आणि ताजी कारण दिल्ले आहा आमी RTI मागिल्ले. इनफॅक्ट आमी RTI 3 महिने आदी मागिल्ले 7th of November 7th of October आणि आमकां दिवंकूच ना. मागीर फायनली आमी एपील मांडले, एपील घातले बिफोर द फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी. थंय बी 2-3 हियरिंगा उपरांत आमकां तें इन्फॉर्मेशन पयरूच मेळ्ळा, 3 तारखेर मेळ्ळा 3rd of January. आणि त्या हेजेर आमी स्टडी करून आमकां एक व्हडलो हे स्कॅम सामको दिसून येयल्लो आसा. वेरीन एक एजन्सी जो ग्रीन ग्लोब ताका 5 crores 18 lakhs पावल्ले आसा आणि बापू सोशल हे आसा ताका ते एजन्सीक 2.75 crores पावल्ले आसा फॉर अ पिरियड ऑफ 2 years लास्ट इयर. आणि हातून आमी एक पावन गेल्ले आसा. पयलीं सद्या जो ग्रीन ग्लोब हे आसा एजन्सी आसा जाका ऑलरेडी 5 कोटी पाविल्ले आसात, तांचो MOU अंडर जे कंडिशन्स आसा ती खंयच फुलफील जावना. आणि इनस्पायट ऑफ दॅट आमचे ऑफिशियल्स सर्टिफाय करता बिल्स दो दे आर नॉट इन ऑर्डर, नॉट एज पर द सर्विसीस जे प्रोवायड आमकां जाता दे आर नॉट एज पर द MOU दॅट इज सायन विथ दॅम. सेकंडली आतां टोटल 90 वर्कर्स दोगूय जाण 90 बापू आणि 90 ग्रीन ग्लोब टोटल 180 वर्कर्स ते सप्लाय करता म्हणून आमकां बिल दिता. तुमकां याद आसतली 2018 पयलीं हो सेम बापू फातोर्डा वाठारांत कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्लो ताणें आनी ताका 45 वर्कर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो 6 वॉर्डांनी, वॉर्ड नंबर 2 to 7. आनीक त्या वॉर्डांनी तो सप्लाय करपा आशिल्लो 45 वर्कर्स, पूण तो दितालो 28 ते 30. पूण बील दिता आसतना 45 वर्करांक दितालो 6,75,000 पर मंथ. आमी ते आमचे ऑन स्टिंग ऑपरेशन बी करून ताका एक्सपोज केलो. आमी कंप्लेन्स फायल केले आणि फायनली जेन्ना हें जालें व्हेरीफाय जालें आणि कळून येयलें की फकत 30 वर्कर दिता म्हणून त्या टायमार मागीर ताजें हें टर्मिनेट केलें. प्लस तेजेर FIR केली आणि FIR करून ताका टर्मिनेट केल्लो आणि त्याच एजन्सीक काडले आनी रिवॉर्ड केल्ले भाशेन एक इनाम दिल्ल्या भाशेन मडगांव हाडून सोडलो. आणि मडगांव 90 वर्करांचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो ताका टेंटेड. आणि तेंय जालें जाल्यार विदाउट एनी कोडल प्रोसिजर. एक टेंडर म्हण आसता, एक पब्लिकेशन करून इन्वायट करपाचें आसता, तसलें कांयच करनासतना ह्या टेंटेड कॉन्ट्रॅक्टराक 90 वर्कर्स सप्लाय करपाक हें दिलें. आज तो 14-15 लाखांचे पर मंथ बील तेका ड्रॉ जाता ह्या म्युनिसिपालिटींतल्यान. 6 कोटी जे 7 कोटीचो तूं घोटाळा म्हणटा ते कितले तेंपाचें बील? फाटली 2 वर्सांक बिटवीन 2019 till 2021 नोव्हेंबर. डिसेंबराचें बील आतां सद्या पेमेंट करपाचें आसा. सो त्या कारणाक लागून आमी नोटीस म्युनिसिपालिटी इश्यू केल्या की हे कसलेंच बील तांकां फारीक करचें न्ही, कित्याक आमकां एविडन्स इनफ आसा जे हाजेर एक्शन घेवपा सारकें मागणी करपाक. सो त्या कारणाक लागून आमी तांकां इन एडवान्स इंटिमेट केल्लें आसा. कित्याक फाल्यां आमी जेन्ना सपोज खंयच्या फोरमां वयता जाल्यार आमकांय प्रूफ जाय की आमी इंटिमेट केल्लें. सो बरें सगळें एक सांग 7 कोटी जे दिल्यात तातूंत भितर तूं घोटाळाच म्हणटा? 100% घोटाळो आसा. एक म्हणलें जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल बापूगेल धरलें जाल्यार बापूक टेंडर तो फावत न्हू, कित्याक कसलोच कोडल प्रोसिजर करूना. कोडल प्रोसिजर करनासतना तुमी कोट्यांचें काम म्युनिसिपालिटीचे लोक हातूंत इन्वॉल्व आसता? 100% आसा. पळय फर्स्ट ऑफ ऑल हें दिलें टेंडर दिलो तो दिलोच, सर्टिफाय करतात बील की हें काम इतले वर्करांचें काम केल्लें आसा म्हणून. त्या MOU अंडर कितलीशीं कामां आसा जी ते फुलफिलच करना आणि इन एडिशन एडिशनल वर्कर्स सँक्शन करून घेता. Savio, what are your expectations from on this issue? फर्स्ट ऑफ ऑल आय रिग्रेट आणि सामकें हें जाता, संताप मारता सांगपा म्हळ्यार की जी म्युनिसिपालिटी मारगांव म्युनिसिपालिटी इतली स्ट्रॉंग आशिल्ली, एकदां फायनान्शियली स्ट्रॉंग आशिल्ली, ती असले स्कॅम करून करून एक पाळी हाडून सोडल्या मडगांवां जे स्टाफाक पगार दिवपाक पयशे उरना. टायम टू टायम तांकां पगार पडना. कित्याक लागून की हे भाशेन ड्रेन ऑफ जाता. सपोज 30 लाख सपोज हे भाशेन वचपा लागले जाल्यार रेव्हेन्यू येतलो खंयच्यान. आणि ते जाल्यार तुमी अनएबेटेड प्रोमोट करतात सांगपा म्हळ्यार हे भाशेन मारगांव. आणि हितून फक्त कावन्सिलूच न्हू, इवन लोकल आमदारूय आसा. हांव ओपनली सांगपाक शकता तांचोय प्रमोशन आसा ह्या दोनी एजन्सीक. सो तांचेरूय तांकांय आमी सांगता की हें असलें बंद करा म्हण, कित्याक फायनली हे पब्लीक मनी.
फाल्यां तुमी पयशे ना म्हणटाले आनी लोकांक टॅक्स वाडया म्हण सांगताले तुमी आनी हें करतलेच ते मुद्दाम पळयात तुमी हें लोकांकूय जागृताय येवपा जाय हाजेर की असली कारस्थान म्युनिसिपालिटी कसली चलता ते Election door to door. Yes, I have received a complaint yesterday. He is alleging that there is some misuse of funds and so. I will conduct a thorough inquiry. It was started before I joined this municipality. Let us see if there is anything wrong. We have to correct it. I will conduct an inquiry. Yes.